नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक ह्या खबरो विस्तारान. नातालाची परब आयज भारता सयत संवसारभरांत व्हडा उर्बे उमेदीन काल राती उसरा मेरेन इगर्जेनी खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्ले. हाचे खातीर इगर्जी, चर्ची, कपेला आनी खुरिसाचेर व्हडा प्रमाणांत रोशणाय केल्ली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लोकांक नाताळा निमतान परबी भेटयल्या. मोग आनी सद्भावनेची प्रभू येशू ख्रिस्ताची शिकवण सगळ्यांनी आपणावया अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी लेगीत नाताला निमतान लोकांक परबी भेटयल्या. नाताळाची परब म्हळ्यार पुराय मनीस जातीक आशा, करुणा आनी एकवटाचो संदेश दिता अशें उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. देशांतल्या कांय राज्यपालांच्यो काल नव्यान नियुक्त्यो केल्यात. बिहारचे राज्यपाल गोयचे सुपूत आदले सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांकां केरळचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केल्यात. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्या तर आदले केंद्रीय घर सचिव अजय कुमार भल्ला हांची मणिपूरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्या. आदले केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही.के. सिंग हांची मिझोरमचे राज्यपाल तर मिझोरमचे राज्यपाल हरिबाबू कंबमपती हांची ओदिशाचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्या. मजगती ओदिशाचे सध्याचे राज्यपाल रघुवर दास हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिला. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 100व्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपल्यात. प्रधानमंत्री मोदी आयज मध्य प्रदेशाच्या भोंवडेर आसात. आपल्या भोंवडेंत प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय न्हंय जोड येवजणे खाला वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो न्हंयो जोडपी देशांतलो पयलो प्रकल्प केन बेतवा ह्या राष्ट्रीय प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले. ह्या प्रकल्पाक लागून मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत उदका पुरवण्याचो लाभ लाखांनी शेतकारांक मेळटलो. आपल्या भेटेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतरत्न वाजपेयी हांच्या यादीन खासा टपाल तिकीट जारी करपाचे आसात. तशेंच 1153 अटल ग्राम सुशासन इमारतींचो ते बुन्यादी फातरूय बसयतले. खांडवा जिल्ह्यातल्या एका सौर प्रकल्पाचे तशेंच खजुराहो हांगच्या वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसोवपाच्यो कार्यावळी लेगीत प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी ह्या वेळार जातल्यो. भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक तशेंच देशाचे 10वे प्रधानमंत्री भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांची 100वी जयंती सांगे मतदारसंघातल्या बूथ पावण्याचेर व्हडा श्रद्धेन मनयली. सांगे भाजप मंडळाच्या वतीन सांगे भाजप कार्यालयांत आयोजित कार्यावळीत नगराध्यक्ष अर्चना गांवकर, मंडळ सरचिटणीस राजेश गांवकर, उपनगराध्यक्ष सय्यद इक्बाल, नगरसेवक संतीक्षा गडकर, संगम नाईक, शक्ती केंद्र मुखेली सूरज साळगांवकर, भावेश सतरकर, बूथश्वर सुरेश, अंकुश, दिनेश आनी हेर पक्ष कार्यकर्ते ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आयचो दीस हो देशभरांत सुशासन दीस म्हूण मनयतात. ह्या वेळार मंडळ सरचिटणीस राजेश गांवकर आनी सर्गेस्त वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपलीं. रोड जे आहे नितीन गडकरी ज्यांना रोडकरी म्हणून ज्याचे नाव वयतात तेजी ती संकल्पना जर खरें कोणाची आसली जाल्यार ती आसलेली जे रोड मोठे मोठे रोड जे आमच्या भारत देशामध्ये जातात संपूर्ण देशभर जे रोडाची रोड विणले वयतात जाळे तेजी संकल्पना जर कोणा आसली जाल्यार ती वाजपेयीची आसली. अणु चाचणी आतां आमच्या फुडल्या सांगिल्ले प्रमाणे अणु चाचणी आसतली. वेगळ्यो खुबशे अशे संकल्पना फक्त आयज आमी राजकारण कशें करतात. आयज मागीर जर पंचायत पडटली जाल्यार हांव कोणाक जाल्यार सांबाळून दवरता. आयज चेअरपर्सन पडटा जाल्यार कोणाक कितें कशें हाडपाचें ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी पळयतात. पूण अशें व्यक्तिमत्वाचें अशें नासलें. कारण एक मतान 1996 जेन्ना सरकार पडलें फक्त एक मताधिक्यान आमचें सरकार पडलें, युतीचें सरकार आसलें. पूण त्या वेळाचेर ताणें स्पश्टपण सांगलें की आपल्या असलें सरकार चलोवपाची तुटलो पूण कोणा मदीं वागची ना. आनी अशी एक मतान जर सरकार पडलें जायत आपल्याक कसली हरकत ना. कारण आपल्या ध्येय धरून फुडें घेवन वचपाचें आसा. बरे दृश्टीकोनांतल्यान बरो भारत, एक सुदृढ भारत तयार करपाचो आसा. देशाच्या हेर भागाप्रमाण दिवचल तालुक्यातल्या मये गांवांत लेगीत देशाचे आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जन्मशताब्दी निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी वाजपेयी हांच्या तांकां आर्गां ओंपलीं. ह्या निमतान आयोजीत कार्यावळीत तांच्या हस्तुकी सीएम मजत निधींतल्यान लाभार्थ्यांक धनादेश केले. भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांणी दाखयल्ली शिकवण फुडल्या पिळगेक देशाच्या उदरगती खातीर लाभकारक थारतली असो विश्वास आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी उक्तायलो.
त्यांचा जन्मदिस पूर्ण देशभर मोठ्या आनंदात आम्ही धूम धडाक्यात साजरा करतात. अशा व्यक्तिमत्वाने ज्यांच्याने भारतीय जनता पार्टीचो पाया रचयलो. भारतीय जनता पार्टीची मुहूर्तमेढ त्यांच्या विचाराने झाली आणि आज हो जनसंघापासून भारतीय जनता पार्टी हो एक मोठो जगातलो सगळ्यात व्हडली पॉलिटिकल पार्टी जाल्ली आसा. त्यांच्या कष्टामुळे आज सबंद देशभर आणि सबंद जगभर या पार्टीची नामना उंचावलेली आसा. आणि त्यांच्या कामामुळे त्यांनी हा पक्ष बांधणी करपाक लागून जे काम केले त्याबद्दल सगळ्यांनी आम्ही त्यांची आठवण करप ही आज आमची श्रद्धांजली असते. संवसाराच्या हेर भागाप्रमाण फोंड्या लेगीत ख्रिस्ती भावांनी व्हडा उमेदीन आनी श्रद्धेन नाताळाची परब मनयली. ह्या निमतान फोंड्याच्या माउंट कार्मेल चॅपल आनी सेंट एनिस चर्च ह्या इगर्जेनी खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्ले. इगर्जेच्या वाठारात आकर्षक विद्युत रोषणाय आनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जल्माच्या देखाव्याचे पारंपरीक पद्धतीचे गोठे लेगीत तयार केल्ले. सेंट एनिस चर्चचे फादर हांणी ह्या परबे निमतान खासा माहिती दिली. आज आमी जेजूच्या जल्माची परब करतात. जेजूच्या जल्माची परब म्हणल्यार देव आमचे सोबी येता. जेजूचें दुसरें नांव जावन आसा इमॅन्युएल. गॉड इज विथ अस. देव आमचे सोबे आसा आनी होच देव आमचे सगळे सोबे आसा. तर जेन्ना जेजूचो जल्म जालो सगळे ऑल दी एंजल्स दे sang ग्लोरी टू गॉड इन द हायेस्ट अँड पीस ऑन अर्थ. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती संवसारांत. तो देव येता तो आमकां शांती मोग सोबस्काय बरेपण हाडटा आनी हो देवाचे बरेपण आमचे मदें सगळ्या सोबे दिसूंक जाय. आमी ते वांटूंक जाय आनी हो देवाचो उपकार आमचे सोबे आसा. आमच्या बायबलान म्हणलेलें आसा म्हूण की देवान मनशाक आपल्या सारको रचलो, आपल्या उपकारान रचलो. तर देवान तुमकां म्हाका आमकां सगळ्यांक तेच्या उपकारान रचलेलो आसा. तर देवाचो उपकार म्हाका पळोवंक म्हजे मदें आनी तुजे मदें. तर कसलोच वाद विवाद ना, कांयच ना. आमचे मदें सदांच मोग आसता. जम्मू काश्मीरच्या पूंछ जिल्ह्यात काल भारतीय लष्कराचे एक वाहन देंगणात कोसळून जाल्ल्या अपघातात 5 जवानांक मरण आयिल्ल्याची खबर भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. अपघाता उपरांत बचाव कार्य अजून मेरेन सुरू आसा. ह्या वाहनांतल्यान प्रवास करपी हेर जवान लेगीत ह्या घडणुकेंत जखमी जाल्यात. तांचेर लष्करी रुग्णालयांत उपचार सुरू आसात. आणि खेळांत क्रिकेट. वडोदरा हांगा सुरू आशिल्ल्या ICC अजिंक्यपद बायलांच्या क्रिकेट माळयेंतल्या दुसऱ्या सामन्यांत भारतान वेस्ट इंडीज पंगडाचेर 115 धांवड्यांनी दणदणीत जैत मेळयलें. हर्लीन देवलच्या दमदार शतकी फलंदाजीक लागून तशेंच सलामीवीर स्मृती मंधाना आनी प्रतिका रावल हांणी ह्या 110 धांवड्यांची भागीदारी ह्या वेळार केली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केलां, ज्याचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळुया सांजे 6:30 वरांचेर. तो मेरेन नमस्कार.